डिसेंबराची 27 तारीख बाग्यो जुवांव दोमदूत आनी शुभ वर्तमानकाराची दोबाची परब. जुवावा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान अध्याय 20 वळी 2 ते 8. सिमाव पेद्रू आनी जेजू मोग करतालो तो दुसरो शीस आसले थंय धांवन वचून मागदलनाचे मारयेन म्हटलें, सोम्यांक समाधींतलो काडून व्हेलो आनी ताका खंय घाला तें आमी नकळो. देखून पेद्रू त्या दुसऱ्या शिसा बराबर भायर सरलो आनी समाधीशी गेलो. ते दोगूय धांवूंक लागले. पूण तो दुसरो शीस पेद्रू परस वेगी धांवलो आनी समाधीशी पयलो पावलो आनी वडो घालो. ताणें जमनीर आसल्यो ओली देखल्यो, पूण तो भितर गेलो ना. तेन्ना ताचे फाटल्यान सिमाव पेद्रू पावलो आनी समाधीन भितर गेलो. थंय जमनीर ओली आसल्यो त्यो ताणें देखल्यो आनी ताचे तकलेर घाल्लो तो रुमाल ओली सरशी न्हय पूण कुशीन गवळलोलो. तेन्ना समाधीशी पयलो पावलेलो तोय शीस भितर सरलो आनी ताणें देखलें आनी विस्वास दवरलो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. वाखांडी तुका क्रिस्ता.